बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. आणि तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. म्हज्या भयणी भावांनो, हे पवित्र गूट फावो ते परी समारंभाक ह्या वेळार आमची पातकां ओळखून घेवया. आनी देवाचे काकलुतीक उलो मारून म्हणुया. सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव हांव उच्चारून सांगता. मोरां चिंतून तोंडान उच्चारून वायट करून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या बसत भाग्यवंत सदांच आंकवार मारी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करून आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. प्रार्थया. ह्याचे मिसाचे इतिहास हांव भेटयता आंतोनियो आल्मेडा हाच्या सासणीक थारोवणा पासत मागो. तेच परी आपल्या वाडदिसा सुमयार मागूंक लायता एल्ड्रिच रिबेरो, स्टीफन दे आल्मेडा, एरन लॉपिस, कामेलो डिसोजा, ज्युअल दे आल्मेडा, मिना डायस सापेको. तेच परी ओडलें बाटवान ह्या समुदायाच्या फामिली पासत मागुया. अनिता मिनेझीस, मारिया लुइजा फेर्नांडीस, रोजा फेर्नांडीस, एल्सी आल्मेडा, एफिस डिसोजा, ओलिंदा आल्मेडा, फ्लॉसी डिसोजा, मिगेल दे आल्मेडा, फ्रांसीस दे आल्मेडा आनी जुझे मारिया फेर्नांडीस. आयच्या दिसाक आनीक जायतीं जाणां आपलो वाडदीस समारंभतात. लग्नाचे वार्षिक वरोस वो हेर समारंभ करतात. तांचो उगडास करून तांचे पासत मागुया. जायते जाण हॉस्पिटलांत आसात, घारां आसात, पिडेन कोश्टवतात. जायतीं जाणां आज टेस्टाक वेचीं आसात जावं ऑपरेशनाक वेचीं आसात. तांचो उगडास करून तांचेय पासत मागुया. ह्या वर्साक देवान आमकां आपले काकलुतीन फावो तितलो पावस दिल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. आनी ह्या वेळार ओगेपणान तुमच्यो खासगी गरजो, तुमचीं तेसावां देवाक उबारात. सर्वेस्परा देवा, वाट चुकलोल्यांक परत येवंक तुज्या स्वताचो उजवाड तूं दाखयताय. क्रिस्ती भावार्थ उच्चारतलीं सगळीं ताच्याच क्रिस्ती नांवा आड वेता तें पयस करूं आनी ताका सोबता तसलें जिवीत जीव. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो देव तुजें सवें पवित्र आत्म्याच्या एकवटांत जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासनाक. आमेन. मिकायस प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. जी कोण खोटेपणान चिंतात आनी आपले बाजेर पडून वायट येवजितात तांचें कोटा. फाटें फुटोना फुडेंच तीं तें करूंक लागतात, कित्याक अशें करूंक तांच्या हातांत आसा. शेतां भाटाची आशा दवरतात आनी ती चोरतात. तशेंच गोरा बोळान व्हरतात. गोरांक आनी दोनयांक बरोबर आपणाचे आदीन करतात. मनशाक आपल्या ताब्यांत करतात.
आनी ताचे आसले नासले खाण व्हरतात. म्हणटोच सर्वेस्पोर अशें सांगता, आतां असले जातीचेर हांव येवजिता त्या वायटांतली तुमची मान तुमच्यान सुटोवंक जावचें ना, तकली वयर काडून तुमच्यान चलोवंक जावचें ना. इतलो वायट हो काळ जातलो. त्या दिसा तुमकां केणूंक गीत रोचतलीं, विलापाचें गीत गावून म्हणटलीं, आमचें सगळें खाण घेतलें, म्हजे पोरचेचो वांटो मापून दुसऱ्यांक दिलो, आनी तांकां तो परतून दिवंक कोण ना. आमचीं शेतां भाटां लूट मारतल्यांक दिल्यांत. देखून सर्वेस्पराचे सोबेंत एक वांटो तुमकां मापून दिवंक कोण एकलो आसचो ना. सर्वेस्पराचें उतर. ह्या आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो, गोरिबांक विसरूं नाका देवा. सगळीं म्हणुया, गोरिबांक विसरूं नाका देवा. कित्याक म्हूण सर्वेस्परा इतलो पयस रावताय, आकांताच्या वेळार कित्याक म्हूण लिपताय. नोश्ट्यांचें गोरिबांक गिरासता, दुसऱ्यांनी येवजिल्ले नाडबुद्दीक तो सांपडटा. सगळीं म्हणुया, गोरिबांक विसरूं नाका देवा. आपणाक जाय आसलें तशेंच जाता अशें चिंतून नोश्टो मनीस बोडाय दाखयता. आपस्वार्थी मनीस सर्वेस्पराची करता निंडा बेपरवा. ताचो राग थंय वयर चलत म्हाका तो खंयचो कास लायतलो. देव आनीक खंय रे असलीं चिंतनां गळटात तांच्या मनांत. सबाब, गोरिबांक विसरूं नाका देवा. लोबाड्यो आनी जुलूम इतल्यानूच तांचें तोंड भरलां. ताची जिबे पोंदा पिडापीड आनी कुसडेपण. लोव्या मोदें दोड्याक रावता, लिपचोऱ्या तो नेण्ट्याक जिवेशी मारता. निराधारी खंयच्यान आपल्या चोपक्यान पडटलो, तें दोळ्यांक तेल लावून तो पळयनूच आसा. सबाब, गोरिबांक विसरूं नाका देवा. पूण खरेंच कोश्ट आनी दुकां तुवें देखल्याय. तूं तीं पळयताय आनी तुज्या हातांत घेताय. निराधारी आपलो जीव तुज्या हातांत सोडटा. अनाथ भुरग्यांचो आदारी तूंच एकलो. सबाब, गोरिबांक विसरूं नाका देवा. उदकाराक सगळीं उबी रावया. देव बाप आसलो जेजू सोवे खुर्सार, आपले वेंगेंत परतून घेवच्याक संवसार. मनशांक आपले वेंगेंत हाडूंक आतां दोयेन ताणें आमची आदीन केला. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सोबे आसूं. मातेवा पोरमोणे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. फारिजीव तुमचे भाज सोले आनी जेजूचो घात कसो घेवचो ते विशीं गुडमेल करूंक लागले. पूण जेजू तें समजून थंयसो कडसरलो. जायतीं जाणां ताचे फाटल्यान गेलीं आनी तांकां सगळ्यांक ताणें बरी केली. पूण आपणाक परगट करी नाकात म्हूण ताणें तांकां हुकूम घालो. तेन्ना इसायास प्रवाद्यान अशें सांगलोलें तें खरें जालें.
हो आसा सेवक म्हजो, हांवें विचून काडलेलो म्हजे अपुरबायेचो. ताचेर पूर्ण संतोश म्हजो. खरो भावार्थ सर्व राष्ट्रांक परगट करूंक हांव ताका म्हज्या आत्म्यान भरतलो. वाद विवाद तो करचो ना, बोब मारून तो आड्डूचो ना, ताचो ताळो रस्त्यांचेर कोणाक आयकूंक येवचो ना, स्वताक जैत मेळो पर्यंत फुटलोली बेत मोडचो ना, ती आजून धुंवरती दोशीर तो कधीच पालोवचो ना. ताच्या नांवार राष्ट्रांचो आसा सगळो भरवंसो. सोम्याचें शुभ वर्तमान वखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भयणी बाबानो, मदर ट्रिजा एका दिसा अशीच चलोन वेताना तिका एक मनीस दिश्टी पडटा. आनी तो मनीस एके होळयेंत आसता, ड्रेन आसता, थंय आसता, पडलेलो आसता, मेळो आसता, ताका घावे जाल्ले आसता. आनी अशें आसतना मदर ट्रिजा ताका वयर काडटा आनी आपल्या घरा व्हरता. घरा व्हेल्या उपरांत ताचो परामर्श करता, ताका नितळ करता, ताचे घावे पुसता. पूण इतलें करून लेगीत ती ताका साल्वार करूंक पावना त्या मनशाक. पूण हो मनीस जेन्ना मरता तेन्ना ताच्या पयलीं तो मदर ट्रिजाक म्हणटा, तुवें म्हाका घरा हाडचे पयलीं हांव एक जनवार कशें आसलें, थंय होळ्यांक पडलेलें आसलें, कोणेंच म्हजी नदर घालूंक ना. हांव थंय पडलेलो आसा, म्हाका घावे जाल्ले आसा, कोणेंच म्हजी परवा करूंक ना. पूण तुवें म्हजो परामर्श करूंक तुवें म्हाका घरा हाडलो आनी बरे भाशेन परामर्श करूंक आतां हांव जनवार कशें न्हय पूण एक बोडवो कसो मरतलो. मोगाच्या भयणी भावानो, संवसारान घोडे पळयले तो एक बेबदो थंय पडलेलो आसा होळयेन. घोडे कितें जावन तो पडलेलो आसा, मेळो आसा, आमकां आनी हात लावंक नाका. पूण मदर ट्रिजान तो देवाचो पूत कसो पळयलो, ताची काकलूत केली, ताची दया केली आनी ताचो परामर्श केलो. आनी हेंच कितें आयच्या दोनूय वाचपांनी आमी आयकता. पयल्या वाचपान मिकायस प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें आमी आयकलां, गरीब लोकांक गिरेस्त लोक धुमाळो दितात. आतां गरीब लोक कोण? न्हयच फकत जांचे लागीं पयशे नात तींच न्हय, पूण जी कोण पयशे नात आनी जी कोण स्वताक लागून झुजतात, जांचे लागीं तेन्ना ब्रायब घेताले, पूण जे कोण स्वतान जे येतात ते ब्रायब दिवचे नात. सो त्या पासत तांकां पिडापीड दितात. आनी जे कोण गिरेस्त आसात, गोरवान भरलेले आसात, तांकां पदवी आसा, कितेंय करूंक ते तांकां धुमाळो दितात. आनी असलें आसतना मिकायस प्रवादी तांकां सांगता, तुमी रडटल्यात, तुमी पिरगोतल्यात, त्रास सोंसचे पडटले, पूण देव तुमकां सोडचो ना, देव तुमच्या सांगाता आसा. आनी आमी जबाब म्हणला, गरिबांक विसरूं नाका देवा. आनी खरेपणी देव विसरना गरिबांक. हें आमी शिव वर्तमानांत पळयलां. जेजू शेनवार आसतना लेगीत बरें करीत गेलो. शेनवारी दिसा काम करूंक जायना हो कायदो, पूण तरी आसतना जेजू बरें करीत वेता. संवसाराचे नदरेन तो एक कायदो, कांयच करूंक जायना, कोणूच दुयेंत पासून पडूं करूंक जायना. पूण जेजून एक मनीस पळयलो, पिडा पळयली आनी जेजू बरें करीत गेलो. आनी हें बरें करता आसतना जे फारिजेव लोक आसले ते जेजू कसो धरून कसो ताका मारूंक ते गुडमेल करतात, डिस्कशन करतात. आनी उपरांत आमकां शिवर्तमान आयकूंक मेळटा त्यो वळी 17 ते 21 वळीन जे इजायस प्रवाद्यान भाकीत केल्लें इजायस प्रवाद्याच्या पुस्तकांत तें भाग्योन मातेव आपल्या शिव वर्तमानान आयच्या दिसा वापरता. तो म्हणटा, जो मेसेयास तुमी रावतात तो देवाचो सेवक आनी जायत्यो क्वॉलिटीज थंय दिल्ले आसा.
तो कितें करतलो आमी फकत एक वळीचेर नदर मारुया. स्वताक जैत मेळ्ळे शिवार फुटलोली बेत मोडचो ना. अजून दुवरती दोशीर तो कधीच पालोवचो ना. आतां बेत म्हणल्यार कितें? रीड जे जंय उदक आसता, जंय रिवर आसता, लेक आसता, थंय तें जाता. ते ग्रास तो व्हडलो ग्रास तितलो स्ट्रॉंग तो आसना, बेश्टोच पलको. पूण आदल्या तेंपार तें घेवन व्हडल्यो बोटी बांदताले जावं तें घेवन म्युजिकल इंस्ट्रुमेंट करताले. आनी जेन्ना ती एक बेत मोडटा ती मागीर कित्याकूच उपकारना. जे मेरेन ती सारकी आसा ताचो उपकार जाता, नाजाल्यार ती भायर उडोवपाची ती मोडली जाल्यार. पूण जेजू म्हणटा जेन्ना आमी स्वतान जियेतले आमकां खूब त्रास आयकूंक पडटले, खूब त्रास भोगूंक पडटले. आनी तेन्ना आमी बेत कशी मोडटले, फुट्टले. पूण तरी आसतना जेजू म्हणटा आमकां मोडूंक दिवचो ना, कित्याक जेजू आमच्या सांगाता आसा त्या कोस्तां त्रासान लेगून. उपरांत तो म्हणटा अजून दुवरती दोशीर तो कधीच पालोवचो ना. आतां दुवरती दोशीर एक वात आमी पळयल्यार ताका ती पेटलोली आसतना आनी जेन्ना आमी ती वात पालयता फकत उजो पालता. कितें उरता? धुंवर. उजो पालयल्या उपरांत मातशें धुंवर भायर सरता आनी मागीर ती बंद जाता. आमच्या जिवितान जेन्ना आमी कितें बरें करता आनी आमचेर वायट येता स्वताक गोवाय दितना, तेन्ना घडये आमी डिस्करेज जाता. थोडे फावटी हो उजो पालवता पूण थोडो तो धुंवर उरता. जेजू तो धुंवर पळयता, पॉसिबिलिटी पळयता, आजून बरें करूंक जाता. संवसारी नदरेन घडये म्हणत वी आर गूड फॉर नथींग. आमकां डिस्करेज करून जावं आमकां भायर रावन समाजांतले वी आर गूड फॉर नथींग घडये म्हणत. पूण वीथ जिजस वी आर गूड फॉर समथींग. एटलिस्ट आमी करूंक जाता आनी जाता तेन्ना आमी बरें करुया. जशें पळय जेजून बरें केलें, कायदो आसतना लेगीत बरें करीत गेलो, आमी तें करुया. घडटा तें परी आमकां देवान जायत्या बेसांवांनी भरलीं आसा. तर आमी आमचे हे टॅलंट्स, आमचे गूण, आमची देणी वापरुया आनी देवाची परगोडणी करूंक बरें तें करीत आमी वचुया. हीच कृपा आयच्या दिसाक आमकां हे पवित्र मिसाचे भेटेन मागुया. भेटवण्या मेराट गीत घेवया. C43 पेज 46. म्हज्या भयणी बाबांनो, हे म्हजें आनी तुमचें बलिदान सूर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें साव म्हूण मागात. हे तुमचे अवतारचें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे आनी आख्खे पवित्र सभेचे अदवा सर्वेस्पर मानून घेवन. सर्वेस्परा, तुका उलो मारतले तुजे पवित्र सभेच्या दानाचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी भावार्थ्याची पवित्रतायेन वाडूंक ती आत्मीक पसवण करून दी. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन.
सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सवे आसूं तुमची काळजां उबारात आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया वयशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारा आनी शासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्वताय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशा कोड तुवें रोचलाय ताचेच वरवीं तुज्या शिम्यार नासलेल्या उदारपणान ताका ताचें मूड सैम परतून दिलें देखून सगळीं रोचना आनंदान करता तुजी सेवा प्रितुमेर तुका वाकाणटा ताळोन मेळ्ळोली तुजी पोरसां स्वर्गार एका थाळयान तुका दिन वाजता तुज्या सांतां भक्तांची सभा त्या खातीर सगळ्या देवदूतां सांगाती आमी सदांकाल संतोशान तुजी स्तुती गायता Sorgani संसार बोल्या तुझ्या वैभवा होजाना उत्सर्गी सर्वेस्पराचे नामी येता तो सुपागी होजाना उत्सर्गी सर्वेस्परा खरोच तूं पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर देखून दोवा परी तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून हीं दानां पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत कोश्ट मरण सोसूंक आपकुशेन तो पराधीन जालो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो आनी आपल्या शिसांक दिलो म्हणून हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही मोजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली तुका दिन वासून ती आपल्या शिसांक दिली म्हणून तुमी समेस्त घेयात आनी आतलें पियात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी साबारां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात भावार्थाचो गोट सोम्य तुझे मरण आमी समोर उमता आनी तूं परत येसर येसर तुझें पुनर्जीवन आमी परगट्टा देखून सर्वेस्परा सोम्या जेजूच्या मरणाच्या आनी पुनर्जीवनपणाच्या उगडासाक आमी तुका जिविताचो उंडो आनी सरवणेची काल्स पेटयता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलाय देखून आमी तुका दिन वाचता क्रिस्ताचे कुडींत आनी रोगतांत वांटो घेतोल्यांक आमकां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी खालतिकायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे प्रितमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर अशें लियो आमच्या भाग्यवन बापा फिलीप नेरी आमच्या गवडी बापा सिम्याव आमच्या आदारी गवडी बापा आनी सगळ्या संस्कारणी घेतलेल्या बरोबर तिका प्रितीमोगान सपूर्ण कर तशेंच पुनर्जीवनपणाच्या बरवाशान अंतरून गेल्या त्या सगळ्या आमच्या भाव भयणीचोय उगडास कर आनी तुजे काकलुतीन अंतरलोल्या समेस्तांक तुज्या मुखामळाचो प्रकाश पडोवंक फावो कर आमा समेस्तांची काकलूत कर म्हूण आमी मागता अशें भाग्यवंत आंकवार मारया
देवाची माय सांगाती, बागीवन जुजे तिचो पोती, बागीवन दोन दुतां आनी सोर्व काळी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या सांतां भक्तां बरोबर सासणाच्या जिवितांत आमकां वांटो दी आनी तांच्या सांगाता तुका वाखाणूक आनी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. ताचे वरवीं आनीक ताच्या सांगाता आनीक ताचे थाय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान देवा सोर पदवेदार बापा सोरमान आनी मोहिमा तुका सासनाच्या सासना. आमेन. देवाच्या उतराची शिकवण घेवन आनी आमच्या सरवंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलें प्रार्थना आतां धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज्य येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो किरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बगूस आनी आमकां तळण्यांत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक बोरवाशान ओतरेकलोल्यांक आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर वाकांतांतली वाटाय. पोतवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खोशये प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. खुशालकायेन एकामेकाक शांती दियात. देवाचे श्री संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे श्री संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे श्री संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. पळयात, ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सोम्या, तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका फावना पूण एक उतर मात उलय आनी म्हज्या आत्म्याक भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कुरान लोकांत आमकां सासणाच्या जिवितांत. क्रिस प्रसादा वेला गीत घेऊया. D40 पेज 69. Surgi uno
सगळीं उबी रावुया. प्रार्थुया. सर्वेस्परा, पवित्र जेवणात आमी वांटो घेतला. ह्या पवित्र गुटान परतून परतून वांटो घेवन तुजें जिवीत आमचे भितर अदीक अदीक वाडोव म्हूण आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. अनेक सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात, क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे बरोबकार. मागणें साम मिगेलीक. साम मिगेल महापडव्या लढायच्या दिसा तूं आमकां राख. देवचाराच्या कोटेपणांतली आनी फासांतली आमकां सांबाळ. देव ताका धमकी दिवं म्हूण आमी खालतेपणी मागता. आनी तूं सर्गीच्या दलबाराच्या खुमरा देवाचे पदवेन सैतानाक आनी सगळ्या खोट्या आत्म्याक हेमकोणान लोटून घाल. कित्याक त्या आत्म्याचो नाश करून आख्या संवसाराक सोड पडटात. आमेन. शेवटाक गीत घेवया. F17 पेज 93. Ubited misaci